मंगळारा मडगांव पालिकेन बोर्डा हांगसर आशिल्ले बेकायदेशीर बार रेस्टॉरंट पाडले। ह्या नादी कोर्टान 2008 सालान ह्या बाराक हियरिंग नोटीस धाडिल्ली। तशें 2016 सालान डेमोलिशन ऑर्डर काडिल्ली। मात त्या उपरांत मंगळारा पालिकेन हे बार पाडले। आर्टिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हे स्ट्रक्चर जे हा पळय 2008 तेका शोकस नोटीस काडलेली। तेच म्हटल्यार हियरिंग येयला, म्युनिसिपालिटी सगळी फॉर्मेलिटी करून मागीर तेका डिमोलिशन ऑर्डर काडला 2016। सो 2016 मागीर तो डिमोलिशन ऑर्डर काडटरीर हितून गेला ट्रिब्युनला गेला। तितूंत एक केस ती भायर पडला सप्टेंबर 2014। सो आतां आमी ते डिमोलिशन स्क्वॉडा बरयल्ले। सो आयज आमकां ते लेटर येयला डिमोलिश करपाक। सो आज सगळे पुलीस आनी आमगेले मामलेदार आसा आनी सगळी टीम आसा आनी आमी ते डिमोलिशन आतां कितें आसा सगळें इलिगल आसा ते डिमोलिश करतले। कितें आशिल्लो तो स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर तो ग्राउंड प्लस वन आसलो, 6 मीटर हायट आसले तेका। ते थोडे स्टिलाचे आनी फॅब्रिकेटेड वर्क आसले आनी एक रोड वायडनींग आसलें। मेन म्हणल्यार खूब कंप्लेन आसले तेजेर, सगळें इलिगल आसलें। कितें चलतालो बिजनेस? बिजनेस ते कितें रेस्टॉरंट आनी कितें बार म्हणून आसलें, तेका सगळें बेकायदेशीर आसलें, लिगली कांय नासलें। सगळें कमर्शियल एक्टिविटी चलयतालो तो, सगळें इलिगल। ते आमी आतां डिमोलिश करतले।